उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाणा सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करा उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाणा सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करा सर्वेस्पराची सेवा करा अनुदांताची भक्ती करा Sudgita gavun vitor sola Sontosaneya deva mukha Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असा जो असलो आणि जो आमचे मदय सदांच आसतलो त्या देवाची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो जिवितांत जायते पावटी आमी यशस्वी जायना कित्याक आमी देवाचो आदार सोदिना पूण जायते पावटी आमी यशस्वी जाता कित्याक आमी देवाचो आदार सोदता. देखून जिवितांत आमी कितलेय पावटी पडल्या तरी आमी भिवंक फावना. फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लायफ. आमी देवाचो आदार सोदूनच आमी जिवितांत फुडें वचूंक जाय. आयज हें आमकां शिकवण मेळटा. तर बाबू भयणीनो खऱ्यांनीच सगळे तरेन सगळे सुवातेर आमी देवाचो आदार सोदूंक देवाची जाण वायक उलो मारूंक आमी आमकां हें सोत शिकय म्हूण मागून बाराबर आमी जायते पावटी हें सोत शिकूंक विसरले. हांव त्या सोत बक्षणे मागून म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutku, sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumia kakutku. सोम्या काकूतको. मागुया तुमची सगल्यांची इंटेसां मनान मागणी मनान धरून देवाक उबारुया. तेच बरोबर ह्या दिसांनी घरांचो बेजमेन जाला. जायत्या घरांतलो आयज पासून जाला आनी थोडे फाल्यां उरला. सगल्यांक घरांनी बेजमेन जाला. तितल्यांगेरूय बरेपण येवंक आनी देंवचाराची पद बी थंय सरली घरांतली पयस सरूंक आनी देवाची कृपा त्या घरांनी व्हावंक आनी त्या घरांनी शांती आसूंक आमी खतखत्यान मागुया. तेच बरोबर जायतो लोक आपले बसत आमकां माग म्हणटा उदी करून कांय दुयेंसाक सांपडला. कोण किडनी फेलियर आसा, कोण थायरॉयडाक सांपडला, तर सगळें जे कोण कॅन्सर जाला आनी हे भशेन आर्थरायटीस जाल्या वो किडनीची डायलिसीस करता असले सगळे लोकां बसत मागून आनी उदी करून कश्टवता तांचे बसत मागून आमी देवा कडेन आमची मागणी उबारुया. कोण कोण भुरगे तरणाटे आपल्या आवय बापायक आयकनान घडये ड्रग्स नायट पार्टीज आनी हेर दुसऱ्या गुंगी वखदांक सांपडलेली आसात. तांकांय देवाच्या हातान घालया. देवा आमच्या बापा
परतून तांकां तुजे वेंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान तुवें मनशाक कडेन नवो करार स्थापलोय. हो कराराचो पास्क परबेन समारंभ करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखतांव आनी भक्तीन समारंभतांव. तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुबाम कृपा दी. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचे कारबारी आनी सादुकी ताचेशी आयले. हे दोन दूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जीवन जातली म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरें वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाल्या म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यान तांकां बंदखणींत दवरले. पूण तांचे उतर आयकल्ले तांतलीं जायतीं जाणां सोत मानलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवाचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री परम याज्ञीक आनास आनी कायफास जुवांव अलेक्झांडर आनी परम याज्ञिकाचे कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुजाल्याक जल्मलीं. धर्मदूताक मोदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन वो कोणाचे नांवान तुमी हें केलें? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरून पेद्रून तांकां म्हणलें, पोजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एका पिडीवंता ताईं आमी एक दयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आमचे कडेन जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणा जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कोळीत करता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार तेका देवान कोणशा सोदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाच्या वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनी दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो खुणशा सुंडीचो फातोर. म्हणया जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. म्हणयात जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो खुंशा सुंडीचो फातोर. हे परस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. बाब. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत सुकेस्त कोर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. बाब. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. उद्गार.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूंया. ते उपरांत तिबेरेसाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. एपर्यंत दिश्टी पडलो. सिमांव पेद्रू जोंवळो म्हणलोलो थोमास, गालिलियांतल्या कानाचो नातानियल, झेबेदेवांचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली मारूंक वेतां. ताणें ताका म्हळें, आमी तुज्या बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्ड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळूंक ना. जेजून तांकां म्हळें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. आनी ताणें रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली. देखून ताच्यान ती ओडूंक हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करीत त्या शिसान पेद्रूक म्हळें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपल्या आंगलें पेकटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दोरयान उडकी मारली, पूण मासलेन भरलेली रांपोण ओडीत ओडीत येरशीं आयलें. ते तोडीक लागींच आसलें, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशांच्या उजार दवरलेली मासली जेजून तांकां म्हळें, तुमी आंतान दवरल्या तांतली थोडी मासली हांगा काडात. ओड्यार मासल्यांनी भरलेली आसली आनी तितल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिजली ना. जेजून तांकां म्हळें, नास्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक आसलेल्यांनी कोणाकूच काडीत जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणा आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती तिसरी पावटी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. भावा भयणीनो, जेजू आपूण जीवन जाला म्हूण पुरावे दीत आसा. कित्याक जेजू जाणा मनशाक सोत मानूंक एकदम आगोड जाता. आनी ते पासत मनीस जाता ते भाशेन सोजमूंक तो जिवितान पुरावे दीत आसता. आनी ह्या पुराव्या उदेशी मनीस जेजूक अणभवूंक पावता. शिसाय सवेन तशेंच घडलें. ते इतले बोडवून जाले की जेजू कोत्तालो त्योच वस्तू ते आपले जिवितान करूंक लागले. एके भाशेन जेजूच्या जिवनपणाचो पावर तांच्या भितर आयलो. आनी ताका लागून ते म्हणटात दुसरे मनीस, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें करतात? कोणाचे पदवेन करतात? आनी ते म्हणटात, नाझारेथच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमच्या मुखार बरो जावन उबो आसा. म्हणटच भावा भयणीनो, नाझारेथच्या जेजूची पदवी आमकांय मेळ्ळेली आसा आमच्या बावतिजमा दिसा. ही पदवी आमी अणभवची गरज. आनी ही पदवी तर अणभवत जाल्यार जायतें बरेपण आमच्या भितर सत्तलें. कुसडेपण, नाटकाय, गर्व ह्यो वस्तू सगल्यो नाच जातल्यो जेन्ना आमचे मदें खरेपणी जेजूची पदवी दिसती पडटा. आयज आमी शुभ वर्तमानान आयकलां तांकां कांयच पडोंक ना. हरशीं म्हळ्यार ते खारवी म्हणटच तांकां दर्याची सगळो सुमार आहा. केन्ना नुस्तें पडटा, केन्ना पडना, पूण तांकां कांयच पडूंक ना. आनी तेन्ना जेजू दोडयेर रावन तांकां म्हणटा, उजव्या वाटेन घालात. जेजूच्या उल्याक जाप दिवन ते उजव्या वाटेक घालतात. हें कितें दाखयता? देवाचो वेळ येयलो बगोर आमच्या जिवितान कांय घडना. सगल्यो वस्तू जेजूच्याच वेळा प्रमाणे घडटात.
आनी देखून भावा भयणीनो, आमी तोच जेजूचो वेळ रावंक जाय. आमी कितलेंय ते लागीं हाडलो तो वेळ जाल्यार कांय जावचें ना. देखून आमी देवाचें उतर आयकून आनी देव आपल्या वेळान करता ते वस्तू आमचे सवें मानून घेवंक आमी राजी जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्नाच आमचे सवें जायत्यो मिलाग्री वचून घडटली. तर बाबा भयणीनो, जशें तांकां रांपण पिसता इतली मासळी पडली, आमचेय सवें तसलेच आशिर्वाद देवाचे मेळो आनी आमी बी देवाचें उतर फावो ते परी आयकूंक आनी तें वेव्हारान घालूंक आमकांय शिकय म्हण मागुया. भांगार करून सोबताय तूं एकाच उतरां माती धूळ आमची जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्या मोयाल बापावा भक्ती पोणा इरकोलो वोलक्या जिविताचे तुका वोमता आमचे वरदा तुका वोमता आमचे वरदा. उबी रावया. हें बलिदान म्हजें आनी तुमचें सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, पास्कांचो गोठ समोर म्हूण इंदान हाडून आमी तुका वंपून दिता. ती तूं बदलून सगल्यावन रोर्थें देणें तुजेच जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सोत म्हणटा. हे पवित्र देणे घेणे सपूर्णायन सफोळ कर आनी संवसाराच्या वणावण्यांक पाठ करून सर्गींच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां लासून दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमीन. सर्वेस्वर तुमचेय सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपाद्री मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचें नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोयीसू. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंचुर्गी तुका सोयीसू. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या, तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशांय पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगवटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी वोत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. सगळे मेल्ल्यांचो उगडास करात. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखा मोडपणेक फावो कर. आमा समेस्तांची हे मिसा बेडेक हाजीर आसात तांची, जांचे बसत आयज आमी मागलां तांची, आमच्या मागण्यांची अदीक गरज आसा तांची. तूं दया कर, काकूत कर, पेकोवणी दी म्हण आमी मागता. आंकवार मरे रोजाय सायबिणी देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोन दुता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर, बागयोन सान फ्रांसीस शावियरा बरोबर, बागयोन जुजेवाजा बरोबर, बागयोन कलकत्ताच्या तेरेजा बरोबर, बागयोन पाद्र पियो बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक केंबाक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताडलींत पडूंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय, शांती, कुशालकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी आमचे मदें आमच्या गांवांत राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सवे आसूं. जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शेवंक वेता, ती आमचेर जोडटी आनी कास्ताडी नासा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकेन कोत दी. ओच तो जेजू
ताचे उतराचेर पाती येतात आनी जिवीत चलयतात तितली सुबाकी. सुमया तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फाव पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. लागल्या ओतम्या जेजू अशी येया सुकोन आसलोले जोरीतले पिवून नादोशी जाया लागल्या ओतम्या जेजू अशी येया सुकोन आसलोले जोरीतले पिवून नादोशी जाया तुझीशी येता जेजू आमचीशी तूं राव जेजू तूं एकलो आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास तुझीशी येता जेजू आमचीशी तूं राव जेजू तूं एकलो आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास उबे राहूया. बाप्पा दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली तर दोयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
सर्विसवोड तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोन पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गोरेब्यांचेर आनी आमच्या नावेलच्या गांवचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक सय सय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक सय सय. सगळीं दिवी घालुया. Sacramenta Raulonia Mogacha Jesus Sacramenta Raulonia Jesus ulpai amchi khalsa tuja moga mogu kami tuka sasnaja sasna ulpai yamchi kalsa tuja moga bogu ami tuka sasnaja sasna Munisha Suiba Hallelujah Devacha Utha Munisha Suiba Hallelujah Devacha Utha Bosoyamka Tucha Jeuna Mesa Zauncha Kami Kori Devachi Burgi Bosoyamka Tucha Jeuna Mesa Zauncha Kami Kori Devachi Burgi. Oi dunia, तुन जीवन जाल्लो जेसू, तुन जीव देव आमचे मध्ये आसा. तुन देवाचो जीवपूत. You are the son of the living God. तुन जिव्या देवाचो पूत. तर दुनिया आयज आमचे मध्ये आल्तारार येवंड्याच्या रुपान आसा. देखून केदे व्हडले भाग आमकां. तुन तिसरे दिसा मरून जीवन जालो आनी आयज आमचे मध्ये आसा. तू जीवन जालाय म्हूण तुज्या शिसांक तुवें दाखयलें, साबार पुरावे दिले. आमकांय बी तूं पुरावे दीत आसा. दुनिया आयज तूं ह्या आल्तारार आसा.
हे उंड्याच्या रुपान आसा म्हूण म्हाका भावार्थाचे दोळे दी आनी भावार्थाचे दोळे दिवन तुका वाखाणूंक तुजी तुस्त करूंक तुका मोहिमान दिवंक म्हाका आदार दी. तुजे विरेत म्हज्यान कांयच करूंक जायना. तुवें म्हाका रोचलाय फकत तुका आर्गां दिवंक म्हजे जिणेन सदांच तुजी महिमा वाखाणूंक. हांव जियेता जाल्यार फकत एकूच कामांक तुका वाखाणणी दिवंक. दुनिया आयच्या संवसारान जियेत आसतना आमी सगळीं मनशां भांगार रुपें घेवंक चलता. पेद्रून म्हळें भांगार रुपें म्हज्या लागीं ना, पूण म्हज्या लागीं आसा फकत जिव्या देवाची पदवी. आनी तेच पदवेन त्या लोंगड्याक ताणें म्हणलें उठ, जेजूच्या नांवान हांव तुका म्हणटा उठ. आनी तो उठलो. जेजू आयज आमी कडेन जाय तें मोन आमचें बाटां बेसांचेर भांगाराचेर आनी हेर सगळ्या वस्तूंचेर मोतयांचेर आमी घाला, रुप्यांचेर आमी घाला. आनी आमी चुकल्यांक खरेपणी कितें गरजेचें पळय तें. हे संवसारान एकूच वस्त गरजेची, जेजू तुज्या नांवान पासत आमी जिवंक. हाचें व्हडलें दादोसपण मनशाक ना. आमी इतले वर्सां जेजू क्रिस्तांव खरें, पूण गडे जेजू आमी चुकल्या हे बाबतीन. आमची जीण जावंक जाय म्हण फकत तुका आर्गां दिवंक वाखाणणी दिवंक. बाबा भयणीनो, काळजांतान जेजूक नमस्कार कर. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. खऱ्यांनीच दुनिया आमी निमेर पडले हांव तुका नमस्कार करूंक. तूं मनशांक बरेपण दीत आसाय. म्हाका आयज एकली वस्तोरी सांगताली. निमाणें शुक्रारा जेन्ना मान त्या कुर्साक बागयली आनी हांव पूण दिमेर पडलें आनी मान बागयलें म्हणटा आपली दिमी एकदम उसळटाली. कितलींच वर्सां जालीं. पूण जेन्ना त्या दिसा हांवें जेजूक सांगलें, जेजू तुजें ओमळीक रगत तुज्या कुर्सांतलें म्हज्या दिमेर देंवय म्हूण, एके भाशेन त्या दिसा म्हाका कितें जालें आनी आयज म्हज्यान सोंपेपणीन दिमी घालूंक जाता. सगळी दूख म्हज्या दिमेंतली गेली. ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू दुनिया तूं आमचे मदें करीत आसाय. आमी तुका आर्गां वाखाणणी दिवनूच आमची जीण सारूंक जाय. होच जावंक जाय आमचो हेतू. हांव मिसाक जर येता जाल्यार तुकाच वाखाणूंक येता. कित्याक मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतली व्हड वाखाणणीचें बलिदान. हांव मिसाक येना फकत मागोंक, म्हजी गरज तुज्या म्हऱ्यान दवरूंक, पूण हांव मिसान वांटो घेता तुका वाखाणूंक. जेजू म्हाका कृपा दी एक देखून संदी सोडूना जावंक, ज्या वेळेन हांवें तुका वाखाणूं येता. आनी तूंच आमकां म्हणटाय बागयोन पावलूच्या उतरां उदेशी, थांबोन आसतना आर्गां दियात. सगळे वेळार देवाच्या नांवांची स्तुती करात. ताका बुजवण दियात. सदांच थांबोन आसतना सदांच खुशाल रावात. देवाक आर्गां दिवन खुशाल रावात. हीच देवाची खुशी. देवाक वाखाणणी दिवपाची. देवाक जाय आमी ताका वाखाणणी दिल्ली. आमी वाखाणणी दिवन भाव भयणीनो, देवाचें कांयच चोडोना, देवायना देवाची वडवीक चोडोना. बगर आमी देवाचे कृपेन वाडत वेता. केदें व्हडलें भाग जेजू तुवें आमकां दिलां. खऱ्यांनीच तुका वाखाणूंक तुका आर्गां दी. बसुया. खुशी ताणें बसचें. बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी आलेलुया हें उतर उजार करता हांव.
आनी जायते फावटी हें हालेलुया उतर जावं मागण्यांचे रितीन जावं मिसाचे बेठीन आमी हें मागणें हालेलुया म्हणटा. हालेलुया म्हणजे कितें? हालेलुया म्हणजे एक हिब्रू भाशेन उतर. हालेलू म्हणजे प्रेज वाखाणणी. हालेलू म्हणजे प्रेज वाखाणणी. या म्हणजे यावे, या म्हणजे गॉड. सो प्रेज गॉड. हालेलुया इंग्लीश भाशेन भाशांतर करतलो जाल्यार प्रेज गॉड. हालेलू म्हणजे प्रेज वाखाणणी. या म्हणजे गॉड देव. प्रेज गॉड. काय बरें हें उतर. आनी आमकां देवाची वाखाणणी आमी सदांच करूंक जाय. देवाची वाखाणणी करून आमची जीण आमी सारूंक जाय. कित्याक पासत देवाची वाखाणणी करूंक जाय? कित्याक तो सोर बलिश्ट, सोळ चोरयांचो देव, सोर पदवेदार देव. ही इज अ गॉड ऑलमायटी. He is a God with full of goodness. He is a God who is so great, the power. ताचे असलो आनीक सोर बोलीस देव ना. आमी ह्या देवाक सोत मानीत आयल्या. आमी ह्या देवाचेर विस्वास दवरीत आयल्या. देखून अदीक खोल करुया ह्या देवाचेर विस्वास. पवित्र पुस्तक स्तोत्रकार आमकां सांगता. स्तोत्रकार 50व्या 150 हातून मेवता. सगळीं तुमी जीव प्राण आसलेल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात. All the living beings praise the Lord. All the living beings, everything that is living. आपापले कोयते प्रमाणे झाडां, पेडां, सुर्या सगळें जें पळय हे पृथ्वीर आसा तें देवाची तुस्त करता, देवाची वाखाणणी करता आपापले कोयते प्रमाणे, आपापल्या कॅपॅसिटी प्रमाणे, आपापले भाशे प्रमाणे. फकत मनीस आपल्या तोंडांतल्यान देवाची तुस्त करता. झाडां, पेडां, सुर्या, नदी, दोंगर आपली जीण ती जियेवन द वेरी बींग ते वाखाणणी करतात. देखून म्हणटा सगळीं तुमी जीव प्राण आसलेल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात. जीव प्राण आसलेल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात. म्हणजे सगळे संवसारान जे पळय आसा आनी तें जिवे आसा ताणें देवाची तुस्त करूंक जाय. आनी मनशाक हे पृथ्वीचो धोनी केला. मनशाक हे पृथ्वीर धोनीपण चलोवंक अधिकार दिला. तेन्ना मनशान एके भाशेन देवाची तुस्त उदीकूच करची गरज आसा. देवाची वाखाणणी उदीकूच मनशान करची गरज आसा. कित्याक मनशाकूच हे भाग फावो जाता. ही तुस्त आसा ती उतरांतल्यान घालूंक, जनावरां झाडां पेडांच्यान उतरांत घालूंक जायना. फकत मनशानूच घालूंक येता. आमकां स्तोत्रकार 22 आमकां मेळटा. तुजी वाखाणणी करीत आसा तेंच तुजें शिवासण. God lives in the praises of his people. God lives in the praises of his people. देवाचो पत्तो कितें? What is the address of God? Is praise, nothing else. तुजी वाखाणणी करीत आसा तेंच तुजें शिवासण. शिवासण म्हणजे रेजिडेंस. God lives in the praises of these people. वाती पेटयल्यो, मिसां दिली, आमी फुलां घातली म्हण देव तातूंत ना. आसा गरें, पूण देव आसा आमी जेन्ना ताची वाखाणणी करता, आमी ताची तुस्त करता. हेंच आमचें जिवीत. देखून देवाक जो उंड्याच्या रुपान आयज आमचे मदें आसा ताची ह्या वेळार आमी वाखाणणी करुया. तुस्त हालेलुया म्हणजे खरेंच खुशालकायेची. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगून दिता कशी देवाची वाखाणणी करात. घुमट धरून नाचून उडून ताची वाखाणणी करात. सितार धरून वेणू वाजोवन ताची तुस्त करात. ताच्या वर्त्या कर्तुवां बसत ताची वाखाणणी करात. ताच्या उत्तम तर्पणांची तुस्त करात. कोंब शिंगां गाजोवन ताची तुस्त करात. वीण किन्नोऱ्यो वाजोवन ताची वाखाणणी करात.
आमकां खेरीत भाशेन भावा भयणीनो आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसो सोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेन म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हजे कुडीन जीव आसो सोर हांव देवाची तुस्त करतलो. म्हजे जिणेन बळ आसो सोर हांव देवाक वाखाणटलो. ज्या दिसा हांव मरतां त्या दिसा म्हजी वाखाणणी ह्या संवसारांत सोंपतली. देखूनच हांव ह्या संवसारांत जिवो आसो सोर उठ्ठना न्हिदतना भोंवतना चलतना सगळे सुवातेर हांव म्हज्या जिवेर फकत देवाची वाखाणणीच आसतली. देवाची तुस्त आसतली. केन्नाच कंप्लेन आसचें ना. केन्नाच शिराप आसचो ना. केन्नाच दुसऱ्याचें वायट आसचें ना. जो मनीस देवाची वाखाणणी करता देवाची तुस्त करता त्या मनशाक एका भाशेन तक्रार करूंक ओ कंप्लेन करूंक ओ गुन्यांव करूंक वेळ ना. दुसऱ्याचेर शिराप घालूंक वेळ ना. दुसऱ्याचें वायट उलोवप करूंक वेळ ना. दुसऱ्याचे गजाली करूंक वेळ ना. कित्याक देव आसा. देवाची तुस्त करूंक म्हाका सगळेंच बरें दिसता. देखून म्हजे कुडीन जीव आसो सोर हांव ताची स्तुती करतलो. जीव आसो सोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. काय बरें बाबा भयणीनो. म्हजे कुडीन जीव आसो सोर हांव ताची वाखाणणी करतलो. देखून उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचे हात वयर काडुया आनी ताची वाखाणणी करुया. जायते फावटी हांवूय चिंततालो हात कित्याक वयर काडूंक जाय. वाखाणणी कित्याक हे भशेन दिवंक जाय. कित्याक तें देवाक जाय. हात वयर काडून आयज तुबारून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवाची तुस्त करात. तर हेंच आमी वाखाणणी करून म्हणटा आसतना तुजें खाडीज मन वयर काड आनी देवाक वाखाणणी कर. आमी जायतो गोतायज हेंच दितले हांव. कित्याक हांव जीव आसो सोर देवाची वाखाणणी करतलो. सगळे संवसाराच्या वस्तूनो जीव प्राण्यानो देवाची वाखाणणी करात. देव लोकांचे वाखाणणेन जियेता ताचे शिवासान. God lives in the praises of his people. So let's do only one thing today. Just praise God because he is God, Almighty God, powerful God who is here amidst us. तुझ्या गोरेबे बसो देवाची वाखाणणी कर. Hallelujah.
कडल्यान तुझ्या काळजाचे खोलायेन तान म्हण हालेलुया तुझे जीवित भेटय हालेलुया सोर देव बरो तुझ्या असलो आणि देव ना You are the God Almighty You are the King of Kings तू राजांचो राया तू जिव्या देवाचो खून तू जीव उंडो तू बुजवंडा तू पेकोयना Jesu, argan tuka Jesu, wakani tuka Jesu, argan tuka Jesu, wakani tuka Jesu. बसूया. तुझें दान मन जेजूचेरूच दवर, नीट बस आनी तीच
गीत चालू दवर. हालेलुया जेजू, तूं दुनियाचो दोनी, तूं संवसाराचो दोनी, तूं पदवेदार दोनी, तूं राजाचो राया, तूं सगलो पेकवणदार, तूं दोतोरांचो दोतोर. हे भाशेन तुज्या काळजांत कितें येता तें म्हणत राव. God lives on the praises of his people. Let every living being praise God. म्हजे कुडीन बोड आसो सोर, हांव देवाची तुस्त करतलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. चेद तुजी कितली काकूत व्हडली. हाव मर्सिफुल यू आर. तुजे काकुतीक शिमानी मेर ना. तूं संवसाराचेर काकूत करूंक आयलो आनी संवसाराचेर काकूत करूंक खुर्सार चडलो आनी जिवन जालो. ह्या दिसांनी तुजे काकुतीचें नवें आमी करता. आनी दर पावटी म्हणटा हांव, जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर म्हणटा हांव. आतां तुमी म्हणचे ही लायन परत परत तुज्या मनांत म्हण. जेजू, तुज्या भोव दुखेस कश्टां खातीर म्हज्या आनी सगळ्या गोरेब्यांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर म्हज्या भुरग्यांची तशें सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर कोण पिडेन आसा तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जी कोण कॅन्सराचे पिडेन आसा तांची काकूत कर. हे भाशेन तूं म्हणत राव. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर म्हजे दुवेची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जी कोण सोरोप येतात तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जी कोण कश्ट वतात तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जी घरान एक सूर्य आसात तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जी कोण बेकार आसात तांची काकूत कर. हे भाशेन म्हणत राव. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर आयज जांकां तूं पेकोवणी दिवंक सोदताय तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जांकां आर्थरायटीस जाल्या तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जांकां डिमेन्शिया जाल्या उगडास सुरना तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जांकां आल्झायमर्स जाल्या तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जी कोण डायलिसीस करतात तांची काकूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कश्टां खातीर जी भुरगीं आवय बापायचें आयकनात तांची काकूत कर.
जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जीं तोन्नाटीं ड्रग्स घेतात तांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जीं भुरगीं वायट रस्त्यार आसात तांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जांकां आल्सराचें दुयेंस आसा तांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जांकां सोरायसीस जाल्या वो कसली स्कीन डिजीज जाल्या तांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जांकां किडनीचे प्रॉब्लेम आसा तांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जांकां थायरॉयडाचें दुयेंस आसा तांची काकूट कर. म्हणत राव. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या दुस्मनांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमचेर वायट उलयतल्यांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमकां शिरापतल्यांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर भुरग्यांक फावो ते भाशेन मोग दिनान त्या आवय बापायंची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या शेजाऱ्यांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जीं गरीबसाणेक सांपडल्यान तांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर सगळे इस्कॉलांनी शिकयतात त्या टिचरींची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर ज्या भुरग्यांक दिसती पडना जायतीं भुरगीं आसात आमच्या गांवांत उलयनात 6-7 वर्सां जाल्यान 2 वर्सां जाल्यान तांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जी आमची भुरगीं परदेसान आसात तांची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जे वायट सांगातां बरोबर आसात तांची काकूट कर. तोच जेजूचे काकुतीचो तेस आमी कोत्तल्या. म्हजें वदान आसात तीं विचार करीत जाल्यार दुसऱ्या वदान आसात तीं जबाब दितलीं. सगळीं बराबर म्हणया. सासणांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओत्मो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणां खातीर. म्हज्या वदान आसात तीं जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर चाणक्य संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासणांच्या बापा भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर म्हणात जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासनांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर 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 आमच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर च्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर
आमच्या आणि सगळ्या पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मोर देवा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मोर देवा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मोर देवा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. तीन उतरां परत परत म्हणया. एके भाशेन ती उतरां तुज्या जिविताचो भाग जावं दी. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर खेरीत भाशेन जीं कोण भुरग्यांक आवय बापूय मरून गेल्या तांची काकूट कोर. अनाथ भुरगीं आसात तांची काकूट कोर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या गांवांत ज्यो वस्तोरी आसात तांचे गोरकार मरून गेल्यात तांची काकूट कोर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जांची गोरखान मरून गेल्या तांची काकूट कोर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर जी कोण दुखांक घडयतात तांची काकूट कोर. उबी रावया. तुज्या हातूक तेकोर आनी एकांतार गीत म्हणटा आसतना जेजू तुका पेकयता अशें म्हण हें तुज्या काळजांतलें गीत जावं दी. काळजांत सान म्हण. जेजू तुजें रोगों म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुजें रोगों म्हाका घोटाय दिता. जेजू तुजें रोगों म्हाका शांती दिता. जेजू तुजें रोगों देंवचार पळोवन वेता. जेजू तुजें रोगों बोगसोडे पातयांचे. जेजू तुजें रोगों पेकयताय दुयेंस मोचें. जेजू तुजें रोगों पयस करता दूख सगळें. जेजू तुजें रोगों बलिदान पापाचें. जेजू तुजें रोगों म्हाका सुटका दिता. जेजू तुजें रोगों जिवीत हें बदलता. जेजू तुजें रोगों तुजी वळख मेळटा. जेजू तुजें रोगों आत्मा नितळ जाता. जेजू तुजें रोगों म्हाका कृपा दिता. जेजू तुजें रोगों म्हाका बोळान भरता. जेजू तुजें रोगों
वास्ते जिवीत दिता तुझ्या रगत जेजू खऱ्यांनीच मनशा कोणाक पवित्रपण दिता तुवें रगत वारोयले मनशाक सोडून दिवंक पातकांतलो मरणांतलो दुयेंसांतलो जेजू म्हज्या गायांचेर तुजें रगत उलय म्हजे गाय पिकय जेजू हे राती आयज जायते जाणांक पिकोवणी फाव कर ह्या गांवांत जायते गायल मनीस आसात ओतम्यांचे गाय पिकोयचे न्या ओतम्यांचे गाय उदीक दुखतात कुडीचे गाय सुसूंक जातात जेजू पळय तुजें रगत हॉस्पिटलांनी जे कोण बोब मारतात दुख सोंसूंक जायना म्हूण तांचेर गाय तूं पिकय दुनिया जायते वखद लायतात गुडयो घेतात त्यो तांकां बऱ्याक पडूंक तुजें रगत तांचेर ओतय दुनिया आयज लोक हॉस्पिटलान वचना कित्याक दुडू नात पयशे नात म्हूण थोडी घराच मरतात दुनिया तांचो उगडास करता आयज हांगासर भय भयणी आसात आनी हे रितीन हे मागण्यांचे रितीन वांटो घेतात खंयसरी आसूं तांच्याय गाय पिकोय तांकांय पिकोवणी दी मी घालात कांय गरजो देवाक कांय आमची भाव भयणां देवाक आर्गां दितात मागलेलो उपकार मेवलो म्हूण ठीक जाण देवाक आर्गां दितात देवा लागीं मागलें सर्वीस जावंक बरी नोकरी मेवल्या म्हूण कोण आपल्या घरांत शांती मागता कांय जाणां आपल्याक बरी भलायकी मागतात कांय जाणां आपल्याक पेखवणी मेळ्ळ्या प्रमाण मागतात कांय जाणां आपल्याक बरी सर्वीस मेवल्या प्रमाण मागतात 4 जाणां खेरीत भशेन आपल्याक जिवितान बरो सांगाती मेळूंक मागतात जायती आशेतात जायती आवय बुड्डान फादर बरो भुरगो मेवता जाल्यार पळय दुनियांतूच तांकां फाव कर जायती आमची भुरगीं नीट एग्जामीक बसतात बोर्ड एग्जामीक बसतात तांकांय तांचेय पसत माग दुनिया आमच्या गांवांत जायतीं भुरगीं आसात उलयनात कोणाक 3 वर्सां जालीं कोणाक 7 वर्सां जालीं कोणाक 2 वर्सां जालीं त्या भुरग्यांचे तुमचे जो हात लाय आयज आनी तांची जीब सोडूय जेजू त्या मोन्यांक तुवेंची ताची जीब तुवें हात लायलो लुती लायली आनी तांची जीब सुटली मोने बेरे उलोवंक लागले आयकूंक लागले आमच्या गांवांत कोण असले आसात तांकां हात लाय जेजू अपांगूड आसात तांकां हात लाय जेजू आपलो पूत घरा येवंक मागता आनी सगळे वायट वीस आसात ते सोंवंक मागता पूत खूब सतायता घरांतलो भायर परत सत्ता रातचो येता वायट इश्ट मित्रां बरोबर भोंवता जेजू तुजें उमळीक रगत तांचेर वतय जेजू आनी तांकां सोडय जेजू आमच्या तरणाट्यांक ज्या रस्त्यांचेर नाक्यांचेर खूब सोरोप येतात तांकां सोडय जेजू आपलो पूत एके दुसरे वस्तुरी अशी रावता तो घरा येवंक मागता जेजू असले आमच्या गांवांत कोण आसात जाल्यार दुसऱ्या बरोबर जियेतात आनी पातकान आसात जाल्यार तांकां सोडय जेजू फ्रॉम इलिगल रिलेशनशीप इलिसीट रिलेशनशीप तुजें उमळीक रगत तांचेर वतय जेजू आनी तांकां सोडय जेजू सुटका दी जेजू तांच्या मनान घाल जेजू कोण आपले शॉप वा आपले प्लॉट आसा तांची सुटावे जावंक मागता प्रश्न सुटावे जावंक मागता कोणाचें लोन आसा लोन काडलां खूब तें तातूंतले भायर सरूंक मागता
पुताक भायर वचूंक मागता. जायते आपल्या घरांत भुरग्यांक मागतात. भुरग्याची देणे घेवन या. ज्या वस्तुऱ्यांक ओ ज्या दादल्यांक कसलोय प्रश्न आसा आनी तांकां लागून जायना, तुजो हात लाय जेजू ते वस्तुरेचे कुसव्याक आनी त्या दादल्याच्या जिणेक तूं हात लाय आनी तांकां किरीत भशेन भुरग्याचे जल्म दिवपाक तांकां फावो तें कंडिशन तयार कर. आपली दुये पासत मागूंक लायता सगळे वायटांतली ती सुटोंक आनी ताका कांय वायट जायना जाच्याक. आपल्या दुये पासत मागता ताका एक बरो रूम मेळोंक. जे कोण कश्टवतात, हॉस्पिटलान आसात, पुर्गतोरीन आसात, इस्कॉलाच्या सगळ्या जे कोण टिचरी स्टाफ मेंबर्स आसात तांचे बरेपणा बसत मागूंक लायता. एक भुरगें ताका थायरॉयड जाला म्हूण सांगलां, ताचे रिपोर्ट बरे येवंक मागता. आनी एकल्या मनशाचे दोनूय किडनी पिड्यार जाल्या म्हूण सांगल्यान त्योय बऱ्यो जावंक मागता. जायत्यांक कॅन्सर जाला, तांकां कॅन्सराचें दुयेंस तातूंतले सुटका दिवंक मागता. तुजेंय मागणें देंवर खतखत्यान मांग. हांव ही गरजेच्यो दुनिया तुज्या म्हऱ्यान जे म्हजे आवेस आसात, सपनां आसात, आडकोडी आसात, चॅलेंजीस आसात, ते तुज्या म्हऱ्यान दवरता. त्या मनशांक मनान घाल ही गरजेच्यो वस्तू ही गरजेच्या थाब्यान करूंक आनी बरेपण रचून हाडूंक ह्या गांवांत. ह्या गांवांत जायतो इफिरगोजेन जायतीं जाणां वावर करतात. जावं युखरिस्टीक मिनिस्टर्स, पॅरिस कावन्सिलाचे वांगडी कशे, फाब्रिकाचे वांगडी कशे, जावं लेजनरीज कशे, जावं नोसर्नीच्या जोम्यान, जावं कपल्स फॉर क्रायस्ट, जावं सेंट विन्सेंट द पॉल, जावं वॉलंटियर्स कशे, दुनिया जावं गायन करून गायन वाजून सगळ्यांचेर जितलीं जाणां वावर करतात तितल्यांचेरूय तूं आशिर्वाद घाल. आनीकूय जायतीं जाणां इगोर्जेच्या मोगान पडोंक लागून तुजो वाव. जायतीं मनशां आसात, तरणाटीं आसात, वस्तोरी आहात, आपल्या घरांतली भायर सरूंक जेजूच्या कामाक फुडें येवंक तुज्या जिवंतपणाचो अनुभव तांकां दी जेजू. ह्या गांवांत तुजे जायते डिसायपल्स जावंक, जायते मनीस तुजो फाटलाव करूंक. आनी शेवटी जीं कोण भायर आसात तुजे लागीं मागतात, आपल्या बसत माग म्हणटात, परदेसान आसात, जीं कोण त्रासांक सांपडल्यान तांचो उगडास करता, तांकांय बरेपण दी म्हण मागता. सायबीण माई, रुजारी सायबीण माई, तुज्या पुता लागीं माग घे. हे तुज्या भुरग्यांक कितें उणें आसा तें दी म्हूण. तुजो पूत तुजें उतर आयकता, तूं आमकां साडिना. तुज्या भुरग्यांक तुज्या वेंगेन सांबाळ घे. काजारी गो बायलांक तुज्या वेंगेन सांबाळ घे. आशिर्वाद घेयात. Gesù, tu mosora. Gesù, dos makasai. Alleluia, Gesù, tu mosora. Gesù, dos makasai.